नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। आमची दिशाभूल करून मायनिंग सुरू करूच नाकात, जनसुनावणी परत घेवची दिवचलकरांची मागणी। नुस्तें मार्केटाचो सोपो वाडोवपाचो एसजीपीडीएच्या बसकेंत निर्णय। 1.25 लाख मोडून खळयो नितळ करपाचो जाला निर्णय। गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्या पदव्युत्तर वैजकी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेवपाचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान अंतरीम स्थगिती दिवपाक न्हयकार। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितून कदंबा महामंडळाचे ॲप लायतले चालीक, म्हणटा येरादारी मंत्री माविन गुदीन। माझी बस येवजणेचो जालो शुभारंभ। सांगे तिरामोळ वचपी पूल धोकादायक स्थितीत, नवो पूल जाता तितल्या बेगीन दिवचो बांदून। आनी मुरगांव संजय स्कुलाची इमारत बाबत स्थितीत, आमदार संकल्प आमोणकरान केली पळोवणी। इमारत बेगोबेग सारकी करून दिवपाचे दिले आश्वासन। आनी आतां खबरो विस्तारांत। दिवचले मायनिंगा विशीं शुक्रारा जाल्ली जनसुनावणी बरीच तापली। हे जनसुनावणेक मात लोकांनी आमकां मायनिंग नाका म्हणीत बरोच बोवाळ घातलो। इतले मजगतीं पिसुर्लेच्या सरपंचान मात वेदांता मायनिंगेक तेंको दिला। शुक्रारा मायनिंग विशयी जनसुनावणी वेळार मायनिंगेक विरोध दर्शायत लोकांनी बरोच बोवाळ घातलो। मायनिंग परतून चालू जाली जाल्यार गोंयकारांक नोकऱ्यो आनी गोंयाक येणावळ मेळटली, म्हणून सरकारान बेगिनांतल्या बेगीन मायनिंग चालू करची अशें पिसुर्लेचो सरपंच तशेंच वेदांता मायनिंगेचो युनियन लिडर देवानंद परबाचें म्हणणें। मायनिंग पॉझिटिव्ह हे दिला आनी ऑप्शन स्टार्ट केल्लो आसा आनी आयज हे पयले हियरिंग जाता वेदांता कंपनीचे आनी हे वेदांता कंपनी बेगीच्या बेगीन चालू जावची, कित्याक जवळ 2012 ते 2023 जाता कामगारां एकट्या कामगारांक कंपनी काडूंक ना, सगळ्यांक सॅलरी दिता आनी व्यवस्थीत लोकांक दवरलेले आसा कामां। कांयश्यो वयर सकयल जाल्ले आसा, जेन्ना बिजनेस नासता तेन्ना फुकट काय इतले दीस कोण पोसू शकना, तरी हे शेजागोवा कंपनी वेदांता कंपनीन आमकां आयज पर्यंत पोसले, कामाक दवरले लोकांक आनी आमच्या घराचो उदरगत जाली की तेंच्या भुरग्यांक शिक्षणाक बाकीच्या गोश्टींक कांयच प्रॉब्लेम येवंक ना। तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतून मागता की गोंयच्यो मायनी बेगीच्या बेगीन सगळ्यो मायनी चालू जावच्यो आनी लोकांक एक म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटाकूय इन्कम येतलो, सेंट्रलाकूय इन्कम येतलो आनी बारीक सारीक जे लोक आसा ट्रक ड्रायव्हर, ट्रक ओनर, गाड्यावाले, पंपवाले, डिझलवाले सगळ्यांक धंदो मेळटलो आनी परत एकदा आमच्या गोंयान परत इन्कम सोर्सीस वाडटलो आनी गोंयान धंदे तशे ना व्हडले, इंडस्ट्री बी तशें ना आनी गव्हर्मेंटाक इतक्या लोकांक जे मायनिंग काम दिता ते गव्हर्मेंटाक इतक्या लोकां कडेन काम दिवपाक शक्य ना। जवळ जवळ मायनिंगचेर डिपेंड लोक आसा ते 3 लाख 3.5 लाख लोक डिपेंड आसा। तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतून मागता गोंयच्यो मायनी बेगीच्या बेगीन स्टार्ट करच्यो, उरला तेंचे ऑप्शन बेगीच्या बेगीन काडचे। हांव ही तुमच्या माध्यमांतून सरकाराक रिक्वेस्ट करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। वेदांता कंपनीन बिचोलेन मायनिंग सुरू करच्या पयलीं मायनिंगेच्या ओरीचे जिओ कॅमिकल करूंक ना। ही मायनिंग सुरू जाली जाल्यार ताचो ह्या वाठारांत आशिल्ल्या शेतांचेर कितें परिणाम जातलो, EIA अहवाल घेतला काय ना त्या विशीं वेदांतान थळाव्या लोकांक कांयच सांगूंक ना अशें मनोज परबाचें म्हणणें आसा। खंयची मायनिंग कंपनी लोकांक विश्वासांत घेयनासतना थंय मायनिंग करपाक शकना अशें मनोज परब म्हणटा।
गोंयान आयज भरपूरशा जाग्यांचेर प्रोजेक्ट अपोज जाता. तेजे रिजन हे की लोकांक तेजी म्हायती नासता, एडवांटेजीस आसता, डिसएडवांटेज कितें आसता हे खबर नासता लोकांक, आनी ते कोण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयना. आनी सिमिलर चित्र हांगा सद्या दिसता. आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार ह्यो जो AI रिपोर्ट जर पळोवपाक गेलो जाल्यार पयलीं म्हटल्यार तो म्हणटा की हो ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट म्हणून. जाल्यार पयलीं हो ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट कसो हे कंपनीन एक्सप्लेन करपाक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार भरपूरशे जे जिओकेमिकल एनालिसीस जावपाक जाय आसले ओराचे, ते जिओकेमिकल एनालिसीस 100% जाल्ले ना. सो कंपनी कितें लिपोवपाक सोदता, खंयचो ओर कंपनी गोंयकारा पासून लिपोवपाक सोदता, या भारत सरकारा पासून लिपोवपाक सोदता, हो एक क्वेश्चन आसा. दुसरो म्हटल्यार एग्रीकल्चर फिल्डान जे आयज पोल्युशन जाता, ते एग्रीकल्चर फिल्डांतलें पोल्युशन ते कशें ते कमी करपाक शकता, नाजाल्यार कशें ते एवॉयड करपाक शकता पळय, हेचेरूय इन डिटेल तेंचें कांय ना. बट जर मायनींग जाता, दोन गजाली आसा की मायनींग ही एक गरजेची गजाल आसा. कित्याक जर इकॉनॉमी आमी बूस्ट करतले जाल्यार ती आमकां जाय, बट ती खंयच्या हितून करतले, एनवायरमेंट खंयच्या लेवलाचेर एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करून करतले, काय एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करून करतले, लोकांक प्रोटेक्ट करून करतले, काय लोकांक डॅमेज करून करतले, हो तितलो हें आसा. कित्याक आमी सरकाराची खूबदां पळयता की सरकार कायदे फक्त पेपराचेर दवरता पूण तेंचें इम्प्लिमेंटेशन जायना. लायक फॉर एक्झाम्पल पोल्युशनाक लागून भरपूरशा लोकांनी प्रॉब्लम काडला, पूण भरपूरशा लोकांचे एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट जालें. सो दोनूय बाजू आसा. सो हें बॅलन्स करून कशें व्हरपाचें, कितें व्हरपाचें हें सरकारान पळोवपाक जाय, तें जाय उलोवपाक आवडटा. मायनिंग सुरू करच्या पयलीं भाजप सरकार 35,000 कोटींच्या घोटाळ्याचें कितें करता, मागीरूच वेदांताच्या मायनिंगेचो प्रश्न सुटावो करचो अशें समाज वावुरपी महेश मांब्रेन सांगलें. 2012 वर्सा भाजप सरकारान घोटाळ्याक लागून मायनिंग बंद केल्ली. थळाव्या लोकांचे प्रश्न सुटावे केल्या शिवाय सरकारान मायनिंग सुरू करची न्हय अशें ताचें म्हणणें. एकंदरीत मायनिंग इश्यू म्हणजे ह्या भागातलो जो सगळो सेन्सिटीव विशय आसा, पण सरकारान हाचेर पूर्ण विचार करपाक जाय. एक म्हाका म्हाकडे म्हणजे आसा म्हणणे आसा ते तुमच्या समोर दवरता. एक म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीचे जेन्ना सरकार आयलें 2012 तेन्ना तांच्यांनी मायनिंग बंद केली सप्टेंबरान. आनी कोणाच्या आधाराचेर बंद केली तर देर वॉज अ रिपोर्ट ऑफ सा कमिशन. त्या वेळार 35,000 कोटीचो मायनिंग करप्शन जाला, मायनिंग घपला जाला म्हणून हो जो 35,000 कोर्साचो जो त्या इश्यूक लागून हें मायनिंग बंद केल्लें. आतां पळयत जाल्यार त्याच लोकांक परती मायनिंग लीज दिल्ली आसा, तातूंत विधांका आसा. तेन्ना त्या इश्यूचें कितें जालें, हे सगळ्यो इश्यूज क्लियर जाल्या शिवाय जे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जे ताजो कितें रिपोर्ट आसा हे लोकांक समजल्या शिवाय हाव द ट्रान्सपोर्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस, कशें ट्रान्सपोर्ट वतले हे सगळें क्लॅरिफाय जाल्या शिवाय मायनिंग सुरू करप ना. एकंदरीत लोकांचें आरोग्य, एकंदरीत लोकांचो ह्या बाजूचें एनवायरमेंट हाजो विशय लक्षांत घेवन अकॉर्डिंगली फुडले स्टेप जे आसा ते सरकारान घेवचे. त्यांच्यानी तो रिपोर्ट प्रेझेंट केला असे वेदांता कंपनीन. लोक म्हणतात की तो वन सायडेड आसा, जो सर्वे बीन काही जावपूच ना म्हणतात ते. दॅट इज डिबेटेबल, कारण माइट बी पॉसिबल बिकॉज आय एम नॉट गॉन थ्रू दॅट रिपोर्ट एज येट. पण मॅक्झिमम लोक म्हणतात की येस इफ इट हॅज बीन डन वन सायडेड जाल्यार ताजो पूर्ण लोकांचो आदर राखचो, मॅक्झिमम लोकांनी जर म्हणला जाल्यार ताजो परत एसेसमेंट जावचो आनी परत तो लोकांसमोर दवरचो आनी मागीरूच मायन सुरू करता. SGPDAच्या इमारतीत 6 सरकारी कार्यालयां आसा आनी ह्या इमारतीची लिफ्ट मोडिल्ल्यान यो वच करप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. देखून ह्या बसकेंत नवी लिफ्ट बसोवपाचो निर्णय जाल्लो आसा. तशेंच फीश कटर आनी सोपो 1,500 मेरेन वाडोवपाचो थाराव जाल्लो आसा अशें SGPDAचे अध्यक्ष दाजी साळकारान सांगलें. 1.15 लाख मोडून नव्या नाले नितळ केलेले आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. गेली 2 महिने मिटींग जावन आशिल्ली. फाटीं आमी थोड्या पार्टीच्या प्रोग्रामाक खातीर पयस गेल्ले, मागीर हांगा काम उरलें, मागीर थोडे क्लिनिनेस आमी ड्रायव्ह बीज घेतलो, मिटींग उरली, मागीर असेंब्ली 20 दिसांनी जाली. सो डिले जालो म्हणून आज मिटींग बेगीन घेतिल्ली. तर खुबशे जाणांच्यो एप्लिकेशन्स आशिल्ली, थोडी डिसिजन्स घेवपा आशिल्ली, त्या खातीर मिटींग घेतिल्ली आसा. कसली डिसिजनां घेतला तुमी? सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे म्हाका मुद्दम सांगपाक जाय की एवरी टायम SGPDAचे लिफ्ट चलना म्हणजे ह्या बिल्डिंगेंतले जाल्यार प्रत्येक टायम SGPDAचेर नांव येता, SGPDA लिफ्ट कार्य करता. पूण SGPDA हो एक भाग. हांगा गव्हर्मेंटाची 6 ऑफिसां आसा प्लस सगळे प्रायवेट लोक आसा. आमी एक इनिशिएटीव घेतिल्लो सगळ्यांक एकठांय हाडून त्या लिफ्टीचे एक तर नवे घेवया नाल्यार मेंटेनन्स सारकें करया म्हणून. पूण आमी पळयलें की खंयचोच रिस्पॉन्स नाशिल्लो. पूण आयचे मिटिंगेक आमी परते डिसिजन घेतलें की आनी सोमारा ते मंगळार
आमी सगळे जे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आसात तांकां पयलीं आपयतात आनी थ्रू GAD आमी ती मिटींग ऑर्गनायज करतले आनी तातूंतसून एक तर लिफ्ट आमी नवे घालपाक पळयता. लिफ्ट नवे घाले जाल्यार ते चलपाकूय बरें जातलें आनी आज हेंय बी लिफ्ट आतां तुमकां खबर आसा जेन्ना म्हाका दिसता इन्स्टॉल केला तेन्ना पासून हें लिफ्ट चालू आसा ते खंय पडपाक पावला. सो पयलीं आमी लिफ्ट घेवन आमी आमचें कॉन्ट्रिब्युशन घेवन गव्हर्नमेंट सायडींतल्यान ते स्टार्ट करपाक पळयता. सायड बाय सायड आमी सगळे जे हांगा लोकल्सूय आसा तांची ऑफिसां आसात व्हडली व्हडली ऑफिसां आसात तांकांय आपोवन आमी तांचे कडेन कितें तरी तुमी कॉन्ट्रिब्युशन करचें म्हणून आमी मागतले. कित्याक एकदां नवे लिफ्ट घाले जाल्यार ताची AMC आसतली सो प्रॉब्लेम जावपा ना. आमकांय कळटा लोकांक त्रास जाता तो आमकांय कळटा पूण आमी इतलीं वर्सां आमी सांबाळत आशिल्ले आतां त्या लिफ्टान शॉक येवपाक लागलो. रिस्क कोण घेतलो लास्टाक तुमी सगळे म्हणटले की SGPDन कित्याक पळोवना काय म्हणून. सो जेन्ना शॉक येवपाक लागलो तेन्ना भितर व्हेल आसता पळय लिफ्टाची व्हेल तातूंत भितर उदक जमपाक लागलें तेन्ना आमकां भंय दिसलो आनी आमी लिफ्ट बंद करपाचें ठरयलें. आतां नेक्स्ट वीक आमी मिटींग घेता आनी सपोज त्या मिटींगेन डिसायड करून जाल्यार इमिडिएटली आमी न्यू लिस्ट इन्स्टॉल करतले. ते फीश कटरांची कितें डिसायड केलें कितें रेट कितें हें केला तुमी फीश कटरांक कितले फीश कटर आहा थंय फीश कटर अरावंड हांगा 16 आसा होलसेल मार्केटान आनी हांगा अरावंड 10 आसा दिसता म्हाका. सो पयलीं आमी तांचे कडेन 1000 रुपया चार्ज करताले सो ते आतां 1500 करपाचें ठरयलें आमी आनी फीश क्लिनरांचे 500 रुपया वाडोवपा खातीर म्हणजे रेवेन्यू वाडले जाल्यार आमी ताका बरी सर्वीस दिता. आतां तुमी पळयलें लास्ट टायम आमी फूल मार्केट रिटेल मार्केट आनी हे परिसर थोडी म्युन्सिपालिटीचे हें आशिल्लें थोडी आमचीच जबाबदारी आशिल्ली पूण अजून पर्यंत इतली वर्सां कोण करनाशिल्लें. ह्या फावटी आमी क्लिनींग केलां अरावंड 1,00,000-1,25,00,000 रुपया म्हणून टोटल ड्रेन्स आमी क्लीन केल्या. आतां फाल्यां म्हाका दिसता आनी 10 वर्सां ह्या ड्रेन्साचे वयल्यान तरी प्रॉब्लेम आसपाना इतल्यो आमी त्यो म्हणजे ग्रावंड लेवला वयल्यान क्लिनींग केलां. आतां नेक्स्ट वीक माती सगळी काडपाक स्टार्ट जातले सो एक क्लिनलीनेस आमी करपाचो म्हणजे नेक्स्ट टायम इवन पावसान तुमकां फ्लडींग हांगा जावपाना अशें म्हाका तरी दिसता. सो तें केलें. सो तें इतलें सगळें मोठ्ठें आसतना खंयच्यान तरी थोडो तरी रेवेन्यू येवपाक जाय न्ही. आमी सामकेंच सोशल जावन आमी सोशल ऑर्गनायझेशन न्ही सो कितें तरी हें येवपाचो थोडो वाड केल्या तांची. कितली वाड केल्ली 1000 रुपया आशिल्ले आनी 500 रुपया वाडयल्या पर मंथ म्हणजे 500 रुपया एका कटरा कडल्यान वाडयले व्हडलेशें वाडयले अशें न्ही आनी तशेंच क्लिनरा कडल्यान. आतां नेक्स्ट विकाक आमी हांचे कडेन मिटींग घेतले कोण ते फिश वेंडर्सा कडेन आनी तांचे कडेन एकदां तांचे एक सुटावो प्रॉब्लेम म्हणजे तांणी सपोज आमकां थोडे वाडोवन दिले जाल्यार आमी प्रत्येक गोश्ट जी नवी आशिल्ली गेटी मोडल्या आनी टायल फुटल्या आनी कितें जालां तें सगळें आमी ताका सांगलां आमी रिपेर करून दिता म्हणून. रस्त्याच्या भायर कितें जाता तें आमकां लागना ते सगळे म्युन्सिपालिटी पळयता पूण घालतात सगळे SGPDचेर. SGPDचें मार्केट तो घाण करता. फाटीं आमी पळयलें की काँग्रेसीचें एक डेलिगेशन आयलें आनी ताणें आमकां पडनाशिल्ली एरिया दाखयली जी आमकां नाशिल्लीच पूण ती म्युन्सिपालिटीची आशिल्ली एरिया सो तांचे हात नासता. पूण म्हाका तुमच्या माध्यमांतसून मुद्दम सांगून दिसता की आज SGPDA इज सेल्फ सफिशियंट. आज आमी स्वयंपूर्ण जावपाच्या मार्गार आसा. जितले लायबिलिटीज लास्ट हांव फाटल्यान वचना पूण जितल्यो लायबिलिटीज फाटीं जाल्ल्यो त्यो आमी सगळ्यो क्लियर केल्या. आमी सगळें स्ट्रीमलायन केलां जाता तितलें. आमी बरें मार्केट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आतां हें मार्केट आमचें अरावंड 75% होलसेल कंप्लीट जालें. तांचे मार्केटवाल्यांचें एक हें आसा की तुमी तें क्लोज करचें न्ही म्हणून आतां पळय जे ओपन करता तशेंच कॉन्क्रीट तुमी आमकां घालून दिया तितलेंच पुरो म्हणून आमकां कित्याक तितल्यो चड गाडयो भितर वतल्यो तें आमी एक्सेप्ट केलां. आनी ती मिटींग CMन सांगलें की आपूण आपयता म्हणून असेंब्ली कालूच काबार जाला तो आमी फॉलोअप करतले. गोंय वैजकी महाविद्यालयात ह्या पदव्युत्तर वैजकी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेवपाचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान अंतरीम स्थगिती दिवपाक न्हयकार दिला. ताका लागून अंदू आरक्षणा प्रमाण प्रवेश प्रक्रिया करपाचो मार्ग मेकळो जाला. बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालयात 2023 ते 24 शिक्षणीक वर्सा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमा खातीर राज्य सरकारान आरक्षण लागू केल्ले. हाका विरोध करून कांय वैजकी विद्यार्थ्यांनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान याचिका दाखल केल्ली. ह्या प्रकरणात खंडपीठान सुनावणी घेवन शुक्रारा निवाडो राखीव दवरिल्लो. शुक्रारा माझी बस येवजणेचे मडगांवां कदंबा बस स्टँडाचेर उक्तावण जालें. येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल आनी कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकर हांच्या हजेरेंत ही येवजण चालीक लायली. माझी बस येवजणेंत दक्षिण गोंयांतल्यान वट्ट 66 बशींनी नोंदणी केल्ली. तातूंतल्यान 25 बशींचे शुक्रारा उक्तावण जालें. ह्या येवजणे वरवीं कदंबा येरादारी महामंडळाचो मोठ्या प्रमाणात भर उणो जातलो. तशेंच कदंबा महामंडळाची सिस्टम अपग्रेड करपा खातीर फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर KTC खातीर खासा ॲप तयार करतले अशी माहिती
येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिली. एज द फर्स्ट थिंग हॅपनिंग म्हणजे पयलेच जाता ते म्हणजे माझी बस लॉन्च जाता हिंगा मडगांवसर. हांव तेंची सगळ्यांची शाबासकी दिता आनी तोखणाय करता कित्याक ते पयलीं मुखार सरले, 25 जाण मुखार सरले. आनी जे आमी पायलट स्कीम म्हणजे सुरवात अशें जावचो म्हूण आख्खे गोंयान 187 बसीजांचो बजेट कॅल्क्युलेट अल्टिमेटली करचें पडटा, फायनान्सा कडेन वयचें पडटा म्हणून 187 बसीस फॉर एंटायर गोवा. पूण हांव रोखडी फायल मूव करता, रेस्पॉन्स येता ते प्रमाणे जाता तितल्यो बसीस ऑन बोर्ड घेवपाक. हे स्किमी बद्दल हांव एकूच सांगपाक सोदतां, जेन्ना कोविड जालें तुमकां खबर आसा कितलो मार बसलो आनी सगळे लोकां पावपी एकूच महामंडळ, लोक आसूं दी, दोतोर आसूं दी, नर्सीज आसूं दी, ऑक्सिजन आसूं दी, बाकीचे इक्विपमेंट आसूं दी, सगळ्या पावपी ते घेवन लोकांक हिंगा थिंगा व्हरपी ते कदंबा महामंडळ म्हणून तेंचे सगळे एम्प्लॉईजांची हांव तोखणाय करता. कसलो सगळ्यांचे प्रसंग आयिल्लो सगळ्यांक खबर आसा. आनी तेन्नाच म्हाका याद जाता बाब मानू ते सगळे बसवाल्यांक घेवन येतालो फुडें आनी तेन्ना ते एग्री जाल्ले 2.5 वर्सां पयलीं आठवण करा हीच म्हाजी बस हाडपा. पूण कांय कारणां लागून तेन्ना आमचे फायनान्स डिपार्टमेंटान तेजे म्हणजे बरेपण तेणी समजून घेवना आनी ते शॉट डावन द स्कीम म्हणजे तेणी करूना. हांव कित्याक मुद्दाम सांगता कित्याक नेक्स्ट टायम तेणी कितें विशयाचेर डिसिजन घेता आसतना सारकें चिंतून घेवचें म्हूण. एकदां बरें डिसिजन फाटीं उरता. म्हाका दिसता की आज तरी हें 2.5 वर्सां पयलीं केली, आज एक स्मूथ सिस्टम जावपाची. हें जावना. आज हांव एक सांगपाक सोदतां, इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम हेजे खाला फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ह्यो ज्यो हायर्ड बसीस कदंबा बसीस चलता त्यो तुमकां तुमच्या मोबायलार चोवपाक मेळटले हुंयची बस हुंयचे वयता, हुंयचे टायमिंगार वयता. हांव कमिटमेंट पब्लिकली कित्याक दिता की म्हाज्या हांगा जे अधिकारी बसलात तांकां एक डेडलायन कशी की वी हॅव टू मीट द डेडलायन. आनी म्हाका खात्री आसा ही डेडलायन आमी फुलफील करतले. कमांड एंड कंट्रोल सेंटर म्हूण जे आमी इतले गेले 1 वर्स झगडटा, 1.5 वर्स झगडटा, न्यू प्रिमायसीस आमकां जाय, तो कमांड सेंटर घालपा आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पार्ट ऑफ इट थिंगा ट्रान्सफर करपा. आमकां 2 फ्लोर आमी हावसिंग बोर्डान मागिल्ले पर्वरी, आमकां 1 फ्लोर तरी मेळ्ळो. सो आमी आतां ते इन्स्टॉल करता म्हणून हांव कॉन्फिडंट आसा हे आमी फुलफील करतले सगळे डिजिटल करपाक. सांगे सावन तिरामळी वचपी पूल धोकादायक स्थितीत आसा. ह्या पुलाचेर वायट दुर्घटना घडपाची शक्यता आसा. हो पूल बरोच सकयल गेला. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन हो पूल दुरुस्त करून ह्या पुलाची उंचाय वाडोवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सांग्यार सावन तारीमळ वचपी पूल सामकोच बाबत स्थितीत आसा. ह्या पुलावेल्यान यो वच करपी आपलो जीव मुठीत धरून वतात. हो पूल पोंच्यान कोसळपाच्या स्थितीत पावला आनी बँडय जाला. फाटीं ह्या रस्त्यार डांबर घातिल्ल्यान तो बँड कळना आनी पावसांत तर हो पूल उदकापनाक वता. सरकारान बेगोबेग हाचेर तोडगो काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हांगा एक जो पूल आसा तो पूल सामके पाड कंडिशनाचे आसा. सरकाराक जाग जाता एक्सिडेंट जातरी तेन्ना तेजे पयलीं कितें जाल्यार दखल घेवपा जाय न्हू. म्हणटकीर हांव एक आमच्या आमदाराक एक रिक्वेस्ट करता, मातशें ह्या पुलाचेर सद्या एक संरक्षण भिंत एक ती रिटेनिंग वॉल ती पडलेली हें जाता, क्रॅक जायन आसा आनी ह्या वाटेन कंप्लीट येना सरळ दोनूय सायडीक. समज ह्यो एक उतार आसा चडाव आनी देंवती आसा न्हू, हे देंवतेक लागून आतां कितें जातलें कोणालें केन्ना कितें जातलें वायट टायम येता म्हूण सांगूं येना. तेन्ना आमी पयलींच चतूर रावपा जाय. आनी हे जो आर्क आसा पळय आमचें तें 5 मिटर भितर आसा, डीप आसा. तेन्ना कितें करपाचें आतां हो पुलूच नवो बांदपाचो हें आसा, गरजेचं आसा. ह्या पुलाची हायट वाडोवन कित्याक ह्यो हांगा बुडटा तेन्ना ही पुलाची हायट वाडोवपा जाय. ही हायट आसा आनी ती हायट. तशेंच आतां एक पूल जाता नवो, त्या पुलाचें कितें हें केलां, कशें प्रोविजन दवरलां आमकां ह्या लोकांक तारीमळा वयल्या तेंय बी आमचें पळोवचें कोणें आमच्या आमदारान. तशेंच हांव बांदकाम निलेश काबरा कडेन मागतां. पुलाची परिस्थिती अशें पयलीं तें सिमेंट बिमेंट सारकें घालना तेणें आनी मागीर तो हें फ्रॅक्चर जाला आतां. आनी लोडा गाडी येता हिंगा लोडाचे तो मातशें बंद करून जालो न्हू. ते आतां बायपास रोड आसा त्या वतान हिंग गाडी बीन पडली जाल्यार आमी त्रासां पडटले सगळे चिखलमळकर तारीमळ. पूण त्या पावत त्या सरकारान कितें करूंक जाय न्हू उपाव. ते मुन्सिपालिटीन करूंक जाय ना PWDन करूंक जाय, कित्याक तर उपाव करूंक जाय ताका. ना गाडी त्या वतान सोडपाच्यो.
कळ्ळें आतां हिंग फ्रॅक्चर जालो आहा तो सामको पडले जाल्यार आमी त्रासां पडटा सगळीं. हांव आसा तारिमळ सांगे हांगा आनी तुमी पळोवंक शकता हो जो ल्हानसो ब्रिज आसा हो जो सांग्यारसान तारिमळ वचपा खातीर उपयोग करतात लोक आनी हे जे ब्रिजाची परिस्थिती आसा ती एकदम बिकट परिस्थिती आसा कारण सायडीचे धडी नाच पूण सायडीन जे धडी आसा सकयले लेवलाचेर तांकां खंय तरी मोठे क्रॅक पडलेले आसा. तसोच पूल जो आसा तो बँड जाल्लो आसा. आतां तुमी पळोवंक शकता हेजे नवो दामोर घातलेलो हो दामोर घातल्या कारणान तो खंय तरी बँड आसा तो क्लियर दिसना आनी तुमी पळोवंक ही न्हंय जी आसा ती न्हंयेक तेकून हो ब्रिज आसा आनी पावसाक खंय तरी हो ब्रिज पूर्णपणे उदका पोंदा वयता आनी त्या खातीर जे वचपा येवपी लोक आसा तांकां त्रास जाता. सो सरकारा कडेन हे जे गांवचे लोक आसा ते मागणी करता की खंय तरी हे पुलाची तुमी येवन सर्वे करची आनी हो पूल तो आसा तो मातसो हायट वाडोवन ताका नवो पूल बांदून दिवचो. तशेंच आतां हे सायडी मुखार पळोवंक शकता तुमी व्हडलो पूल तो मेन सांग्याक जोडपी पूल आसा तेजें काम चालू आसा. तेच पुला बरोबर हेजे खंय तरी जी हायट आसा ती वाडोवन दिवची अशें हांगचे जे स्थानीक आसा ते सांगता. तशें तुमी हांगा पळोवंक शकतात एका धड जी आसा पुलाक ती बिलकुल ना धडच ना दोनी सायडी आनी हेजे पयलीं सांग्यार धडेक लागून एक्सिडेंट जाल्ले आसा. तशेंच आमी मुगोळे पुलाचे पयले जे उगे पंचायती आसा मुगोळे वचपा खातीर तो ब्रिज आसा थंय पयलें की कितले ब्रिजाची परिस्थिती कितें आसा. अशें कितलेशेच ब्रिज सांग्यार आसा तेंची परिस्थिती एकदम बिगड जाल्यार खंय तरी प्रशासनान हेजेर लक्ष मारून त्या पुलाची दुरुस्ती तशीच नवी बांदपाचें जें काम आसा तें करपाची गरज आसा. आनी हांगा पळोवंक शकता जी जे PWD वॉटर सप्लाय आसा तेंची मोठी करामत पळोवंक शकता की जे उदक 5 फुटान वयर येयल्लें आसा थंय खंय तरी चुट्ट दापून तो प्रेशर वयर वयता तो खंय तरी लिपोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. 5 वर्सां फाटीं मुरगांव संजय स्कुलाच्या इमारतीचें उक्तावण केल्लें पूण 5 वर्सां भितून ह्या इमारतीची अवतिकाय जाल्या. हो विशय मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान विधानसभेत काडिल्लो. शुक्रारा स्कुलाच्या अध्यक्षा वांगडा संकल्प आमोणकरान ह्या स्कुलाची पळोवणी केली. संजय स्कुलांत लायट आनी शौचालयाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करून फुडलो पावस येता मेरेन संजय स्कुलाच्या भुरग्यांक बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें उतर आमदार संकल्प आमोणकरान दिला. एक बरी गजाल म्हणटा आयचे आमचे चेअरमॅनान स्वता पळयलेलें आसा तेका रियलिटी कितें आसा तेका कित्याक भितर फक्त कितें आसा थोडे लिकेजीस आसा आनी मेन म्हणटा ती आमची भुरगीं जी स्पेशल चिल्ड्रन आसा तांकां खंय तरी त्रास जावचो न्हू तेजे लागून जी बाकीचें काम करून जे आमकां आसता ते आमचे चेअरमॅनाच्या लिडरशिपाच्या अंडर तें काम जातालें हेजे म्हाका मातसो दिवपावना बेगीनच्या बेगीन काम स्टार्ट जातलें आनी जो थोडोसो त्रास जाल्लो आसा पावसाक लागून तो म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट सिजन म्हणल्यार हो सॉर्ट आउट जातलो. ते कितें आसा ते मेन म्हणटा ते आमकां मेन म्हणटा ते भुरग्यांक आतां पयलीं म्हणटा ते लायटीची आनी टॉयलेटीची फेसिलिटी आसा ते इमिजिएटली आमी स्टार्ट करतले विदीन नेक्स्ट म्हाका दिसता एक 8 दिसां भितर हे स्टार्ट जातले. चेअरमॅनान आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा सो ते करून घेतले तेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव ना. आनी बाकीचे जे स्ट्रक्चरल जे इश्यूज आसा जी लिकेज जाता पळय तो म्हाका दिसता सॉर्ट आउट करतलो. नेक्स्ट पावस येवचे पयलीं म्हाका दिसता हो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. लिफ्टीचो प्रॉब्लेम आसा तो इश्यू आसा तो आमी सांगलेलो आसा तो इश्यू घेतले आमी. टेरसा वयल्या रुफाचे पावसान पत्रे गेल्यात आनी दर्याच्या वाऱ्याक लागून ते कोरड जाला. क्लासीत गळटी लागल्या. ह्या सगळ्या गजालीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग सगळें सारकें करून घेता अशें स्कुलाचो अध्यक्ष सिद्धांत कुंकळकार म्हणटा. एक म्हणजे टेरसार जे रूफ घाल्लें ते पावसाचे वाऱ्याचे प्रेशर आनी तशेंच हांगा दर्याक लागून ते कोरड जालां. ते खूब कडेन रिपेर करचे पडटले ताजे नवे पत्रे घालचे पडटले आनी आमी अशेंय सांगलां की सायडीनी आसा तेंय सील करा कित्याक हांगा पावस येता तो जवळ जवळ आडवो येता उबोच पडना सो म्हणून ते सायडीनी गॅपां जी आसा ती सगळी सील करा ताका लागून टेर्रासाचेर पावसाचें उदक कांय येवचें ना आनी तें भितर वचपाक चान्स मेळचो ना हो एक मेन उद्देश आसा. तशेंच बाकीचे बारीक बारीक म्हाका टॉयलेटीची कामां आसा आमची लायटीची जे थोडेफार प्रॉब्लम आशिल्ले ते माननीय आमदारान ताणें सांगलां की आपूण करून घेता म्हणून. हांव तांचो खरोच आभारी आसा. तांणी सदांच हांगा लक्ष दिल्लें आसा आनी जें कितें हांगा बारीक सारीक गरजो आसा तो पुरयता. मेजर जें कितें आसा तें आमी GSIDC मार्फत हें बेगींतले बेगीन करून घेता. संजय स्कुलाच्या विद्यार्थ्यां मदीं आशिल्ले चित्रकला संगीत संगणक हे गुण भायर काडपाचो यत्न हे स्कूल करता अशें अध्यक्ष सांगता. गुण आसता आमी फक्त दिव्यांग म्हणून तांकां तांचे कडेन पळयना पूण तांचो जो भितर तांचे भितर गुण आसता मे बी म्युजिकाचेर आसतले तांचे कला आसतली आनी थोडीं भुरगीं इवन कॉम्प्युटरांक माहीर आसता
आमी ते हे संजय सेंटरच्या मार्फत एक प्रयत्न आसता की तांचे हे गुण भायर येवचे आनी म्हणून आमी सदांच क्राफ्ट आसत एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आसत ताजेर भर दिता गायनाचेर भर दिता पेंटिंगाचेर भर दिता म्युजिकाचेर आमी भर दिता आनी फक्त स्टडीजच करप न्ही पूण तांचे जे पळय सुप्त गुण आसा ते जागृत करून भायर हाडचे असो आमचो एक प्रयत्न आसता. आमदारचे खूब आभार मानता हांव चॅरमॅनाचे मॅडमीचे येयल्या बद्दल. तशेंच पयलीं आमकां ग्रूप आवास्कर आसलो थंय सुद्दां आमकां पळयतालो ह्या इस्कॉला खातीर. हांव उदकाचे मेन प्रॉब्लेम आहा आमचे उदीक म्हणटा तें ना आमकां उदकाचे चड एकदम सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लेम म्हणजे उदीक. हे तर आमचो पातलो हेमी आमच्या आमदारान सांगला करता म्हणून लायटीचें काम आनी दुसरे टॉयलेटीचे बी सगळे आमचे आतां चॅरमॅनान सांगलें करता म्हणून. तेज्या बद्दल हांव तेंचे मना पासून आभार मानता. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शिवम तिळोजी. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.